कळलं ती म्हटलं म्हापसा हांगासर रातची डॉक्टराक तांकां बांदून घालून चोरी जालेली आसा ते बी तांकां त्यांच्या घरात स्वताचे च्या पिवन अशें करून तांकां भांगारान गोल्ड दिला. सो एका वटेन अशें तुमी आतां ट्वीट केला. सो लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन तुमी कशें पळयता गोंयांत सध्या? एक म्हणजे देर आर टू थिंग्स. वन इज पनिशमेंट आणि दुसरें कितें आसता डिटरन्स. डिटरन्स हो कांयच उरूंक ना. एक थोड्या म्हयन्या पयलीं दोनापावल अशीच केस जाल्ली. म्हाका दिसता ताचो रिजल्ट कितें आयला आनी आतां हे म्हापशाय जाल्या. तुमकां याद आसता 2012 बी बॅरिकेड्स आसताले आनी पणजेच्यान म्हापशा वतलो जाल्यार 4 कडेन पुलीस रावन कोण तूं खंय वता हें विचारतालो. तेन्ना म्हाका दिसतालें की इट इज टू मच इंट्रुजन. पण ताचो इम्पॉर्टन्स आतां दिसता. गोवा ल्हान आसल्या खातीर असले इन्सिडंट करून कोण रोखडो गोंयच्या भायर पावता आनी म्हणून डिटरन्स आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो कांयच उरूंक ना. रिजन इज पुलीस प्रेजन्सूच दिसना. इवन पणजे पळयल्यार हांगा इतली एक्टिविटीज आनी थंय इलिसीट एक्टिविटीज चलता रातची. देर इज झिरो पुलीस प्रेजन्स. सो तो प्रेजन्स वाडयल्या शिवाय देर वोंट बी एनी डिटरन्स. इवन रामा काणकोणकराची केस आसा पळय ते सेक्शनाल आयल्यार दे आर ट्रिटींग इट एज अ इंडिविज्युअल इन्सिडंट. मायकल लोबो हू इज अ MLA इन गव्हर्मेंटाच्या हातून सायडीन ताणें सांगलां की हेच भुरगे खंय तरी मांद्रे आशिल्ले म्हणून एका इन्सिडंटाक. वाय डोंट यू चार्ज देम वीथ भारतीय न्याय संहिता 111 सेक्शन आनी ट्रीट इट एज अ ऑर्गनायज क्रायम. सो खंय तरी डिटरन्स तयार करूंक जाय. पनिशमेंट इज वन थिंग, दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. पण डिटरन्स खंयच ना. आनी बिकॉज ऑफ दॅट असले इन्सिडंट जातले. सो डिटरन्स हाडपाक पुलीस प्रेजन्स एस्पेशली बॅरिकेडींग रातचे हे वाडोवचें पडटलें. म्हापशाच्यान पणजे वचपाक थंय 2दा पुलीस आसा रातचे अशें कळ्ळें. असले इन्सिडंट जावपाचे कमी जाता. सर म्हाका पुलीस आतां म्हणटा तुमी लॉ अँड ऑर्डराचें सिच्युएशन म्हणटा. पुलीस आतां रामाच्या फाटल्यान मास्टर मायंड कोण ना तो हें करपाक लागला काय? इवन पयल्या दिसा जो स्टेटमेंट केल्लो पळय SP नॉर्थ गोवा की दिस इज सम लुक्स लायक सम ट्रायर एंड वाय आर यू कलरिंग द इन्वेस्टिगेशन पयली एज इफ यू वॉन्ट टू डायल्यूट इट. कळ्ळें न्ही. इवन आज पयलींच सांगला पॉलिटिशियन ना म्हणून. ते कितें ते इन्वेस्टिगेट पण हांव म्हणटा ऑर्गनायज क्रायम म्हणून ट्रीट कर न्ही. मेक इट स्ट्रॉंगर. वेन माय फादर वॉज चीफ मिनिस्टर बाबनी शेख म्हणून एक हांगा गँगस्टर आशिल्लो. खूब गँग वॉर्स जाताले पणजे. NSA लावन भितर पडलो तेन्ना 10 वर्सां मागीर कांयच जावंक ना. कळ्ळें. सो दॅट वॉज बिकॉज ऑफ डिटरन्स नॉट बिकॉज ऑफ पनिशमेंट पार्ट. पनिशमेंट पार्ट इज वन पार्ट ऑफ इट ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर. डिटरन्स आसप कितें गुन्हो न करपाचो भंय आसप इज अनदर पार्ट, मे बी अ मोर इम्पॉर्टंट पार्ट. तो खंय तरी आज मिसींग जाला. प्रत्येकाक दिसता तो भायर सुट्टलो. हांकां डॉक्टरांक दितल्यार फुजो जातले 2 वरांनी गोंयच्यान. आनी गोवा इज व्हेरी स्मॉल. तूं 2 वरान भायर पावलो गोंयच्या. कळ्ळें न्ही. सो तो डिटरन्स वाडोवपाक पुलीस प्रेजन्स वाडोवचो पडटलो. प्रत्येकाक एस्पिरेशन कितें आसता आपलें एक बरें घर आसचें व्हडलें आसचें. आज जाचें व्हडलें घर आसा पळय इज अ वल्नरेबल इन गोवा. हांव अपार्टमेंटान रावता. आमची सोसायटी आसा थंय एक सेक्युरिटी गार्ड आसता. हांवें भायर घर आशिल्लें म्हजें आय वूड बी वल्नरेबल. कळ्ळें न्ही. म्हज्या घरान कितें फंक्शन लग्न बी जालें नॅक्स्ट 2 दीस भंय दिसपाचो. आनी अशें दिसत रावल्यार पीपल वील हॅव टू आर्म देमसेल्फ. फायर आर्म घेवन लायसन्साक एप्लाय करचें पडटलें. दुसरो हे आसा मुद्दो म्हणजे अशें हें जाता म्हणजे ही वल्नरेबिलिटी काडपाक सरकारान इम्पॉर्टंट रोल प्ले करूंक जाय. डिटरन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट. गेले फावटी पणजे रामाचे अटॅक जाल्लो ज्या तरेन लोकल जो MLA तेणी रिएक्ट करपाक तशें करूंक ना. खूब लेट केलें. सो दिवसा डोळ्या रामाचेर जो अटॅक जालो पणजे हांगासर हांवें एकदां म्हटलें एक 2-3-4 वर्सां फाटीं म्हणजे 5 वर्सां फाटीं पिंक फोर्स म्हणून पुलिसांचो एक आर्म इनॉग्युरेट जाल्लो. त्या इनॉग्युरेशनान सायडीक असो व्यक्ती आशिल्लो आनी पिंकाचेरूय अटॅक केला आनी फोर्साचेरूय अटॅक केला. सो म्हणून हांव ताचेर त्या व्यक्तीचेर आय डोंट वॉन्ट टू टॉक. म्हाका लॉ अँड ऑर्डर एक सारकें एज अ डिटरन्स आसूंक जाय आनी हें इम्प्लिमेंट करपाक सरकारान एक्टीव रोल प्ले करूंक जाय. कळ्ळें. तुमी घाला मरे स्ट्रॉंग हें. वाय आर यू अलाविंग ऑप्शन्स टू डायल्यूट. कळ्ळें न्ही. घाल ऑर्गनायज क्रायम म्हणून घाल. इफ द सेम पीपल आर इनवॉल्ड इन मल्टिपल थिंग करा न्ही ते हातून BNS 111 लाया. सो हो खंय तरी रॉंग सिग्नल वता की हातून खंय तरी हें आसा आनी हें दिवपाचें
इजी बाय मोकेक. डिटरन्स फॅक्टर वचप इज अ मोर डिटरन्स इनफॅक्ट इज अ बिगर रोल देन पनिशमेंट. पनिशमेंट ते इंडिविज्युअल ताका मेळटा, पण एज अ सोसायटीन हे सगळी एक्टिविटीज जातात त्यो प्रिवेंट करपाक असल्या हाच्या पासून भंय एक निर्माण जावंक जाय आनी ताचे एनफोर्समेंट जाता हे दिसल्याने आपोआप कमी जातले. थँक्यू सर.